येस सर. डेट त्याच्या इलेक्शनाची 20 आतला अपेक्षा दुसरे नंबर देव आम्हाला समेत सांगतो आणि आम्ही सोबत अशी भुरगीं थोड्या गांवच्या वतो देव आपयता आपलो गांव फुडें व्हरून ते भशेन आमच्या बाबाक तेणें चिंतलां पणजेची सेवा करतलो आनी आमकां सगळ्यांक खूब अभिमान आनी एक शान आमचो गांवचो आमचो सांबाळ करूंक आनी तेच देवान दिल्लो बाब आमी शांती पावूं आमकां देव कितें सांगता आमचें पळय पवित्र पुस्तकान हांव ल्हानशी उतर तुमकां वाचून दाखयता. भगवान पेद्रो तेंची ती पयले वाचो. आतां तुमचे मदें आसतल्यांक वडिलांक उलो करता. हांवें वडील आनी क्रिस्त पुरुशाचो साक्षी प्रकाशी आसात ताची मोहिमेन म्हाकाय वांटो मेळटलो. तो म्हाका असो उलो करता. तुमच्या आदीन गेलोली देवाच्या विणांतली गवड्या वरवीं राखण करात. क्वेश्चन खूब आसतले बट त्या क्वेश्चनाचेर वचना आमी फकत चिंतलेले एक टॅक्सीकार खंय तरी राजकारणान येवचो आनी आपली उमेदवारी भरून तो राजकारणान सरकारा विरुद्ध जे हुकुमशाही सरकार आसा पळय त्या हुकुमशाही सरकारा खातीर कोण तरी आवाज काडचो. त्या आवाजाचेर हांवूय फुडें सरिल्लो बट म्हाजे लेडीज जाल्ल्या कारणान हांव थंय बसूं शकना. बट येस एज अ टॅक्सीकार आयज म्हाका जे पोजिशन आयज म्हाजे कडेन आसा ज्या पार्टेक हांव बिलोंग करता तेजें पूर्ण श्रेय जें आसा पळय आमच्या सगळ्या टॅक्सीकारांक वता. ह्या टॅक्सीकारांच्या सपोर्टा खातीरूच आयज हांव त्या पार्टीर आनी त्या हेजेर हांव बशिल्लो आसा. हांव कांयच ध्येय आनी कांयच धरिनासतना हेजो सामान्य टॅक्सीकार म्हणून आयज हांगा आयिल्लो आसा आनी योगेशाक सपोर्ट करपाक पूर्ण पाठिंबो आमच्या ऑल गोवा टॅक्सी असोसिएशनाच्या वतीन आमी केन्ना डिवायड जाल्ले ना आनी आमी डिवायड जावचे ना. हेजो टॅक्सीकार गोंयभर खंय बसतले
त्या गोंयभर टॅक्सीकाराक सपोर्ट करपा खातीर चेतन हो सदांच आसतलो आनी आसा. त्या खातीर मुद्दाम म्हणून मोगेंबोक हांव सदांच फोन करून सांगतलो, मोगेंबो यू गो अहेड, आय एम ऑलवेज देयर विथ यू. हांव सदांच तुज्या फाटल्यान आसतलो आनी हांव आसा. त्या प्रमाणे आयज टॅक्सीकारांचो आवाज जेन्ना आमी आयज 15 वर्सां जालीं मायज जाली आसतली आमी आवाज उठयता आनी जेन्ना आवाज उठयता तेन्ना आमचे आयकपी कोण आसना. जर मोगेंबो सारको एक मनीस, एक तरणाटो जेन्ना पॉलिटिक्सान वचून आपले राजकीय हे करून म्हाका आय बिलीव दॅट की मोगेंबो योगेश जो आसा पळय हो इलेक्ट जावन येतलो आनी आमचे जे प्रश्न आमचे मांडपाक जाय, जे प्रश्न आसा हेचो आमचो आवाज, टॅक्सीकारांचो आवाज म्हणून फुडें व्हरतलो. हांव इतली आशा बाळगिता आनी ताका सांगूंक सोदता तेजे फाटल्यान पूर्ण टॅक्सीकार आनी पूर्ण फॅमिली जी बिलॉंग्स करता, जी हेट करता ह्या पॉलिटिशियनाक, जे BJP आयज पर्यंत आमचेर एक असो ह्या हाडलेलो आसा, त्या खातीर एक आवाज म्हणून जो मोगेंबोन आयज स्टेप घेतला हांव कॉंग्रेच्युलेट करता ताका. आनी त्या खातीर तेजा टॅक्सीकार म्हणून हांव सदांच तेज्या वांगडा आसा आनी रावतलो. ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तेजें राजकारण जे हे फुडें वता एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आय एम ऑलवेज देयर विथ हिम. तेज्या खातीर सदांच फुडें रावन आमी टॅक्सीकार आनी हांव सगळे टॅक्सीकारांक भोवतेक उलो मारता, जावं ते नॉर्थ गोवा जावं ते सावथ गोवा जावं खंयच्या एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे जाण भायर सरात, येयात आनी सपोर्ट करात. मोगेंबो हो एकुलतो एक टॅक्सीकार आयज फुडें स्टेप घेवन आज तेणे आपूण फुडें सरून टॅक्सीकारा खातीर खंय तरी वावुरतलो म्हणून फुडें येयला. त्या खातीर सगळे ऑल गोवा टॅक्सीचे सगळे मेंबर्स जे आसा पळय आपलो एक दीस काडात, एक दीस टॅक्सी, आमी कितलेशेच दीस टॅक्सी बंद दवरतात, एक दीस काडात टॅक्सी आनी प्रत्येक जाण तेच्या फाटल्यान रावात आनी ताका सपोर्ट करपाक येयात. आनी तुमची कोण फॅमिली कोण आसा ह्या वाटेन जाल्यार तांकांय सांगात की आमचो उमेदवार जो आसा तो मोगेंबो आसा एज अ टॅक्सीकार म्हणून. देव बरें करूं. आमच्या वांगडा आसा तो मोगेंबो, तो योगेश गोयकर, की ज्या लोकांक पळय जे टॅक्सीकार आमच्या, स्पेशली हांव टॅक्सीकारां कडेन उलो मारता, ते रेंटकार आसूं, तेजे कडेन गाडयो आसूं, तेजे कडेन टेम्पो ट्रॅव्हलर आसूं, तेजे कडेन बसी आसूं, ह्या सगळ्यांक हांव उलो मारता की जे कोस्टल बेल्टाक आसा हेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे पडटा पळय सगळे तेंच्यांनी योगेशाक मोठ्या मतांनी वोट करून दिवचो. की फुडें जो पळय कोण आनीक बसोंक सोदतलो न्हू तेणे आनी चिंतपाचें ना की बाबा हो मनीस आनीक फुडें कसो पडपाचो ना आनी तेणी बसपाचोय ना कोणी तो, इतल्या मतांनी ताका निवडून दिया म्हणटा. हांव टॅक्सीकारांचेर तसो हांव जे पळय रस्ते आतां लोक वायडनींग करता आनी सादे आमचे गाडेकार जे आपले भायले भुरग्यांक लग्न केले तेंच्यांनी गाड्याच्या धंद्याचेर, आज त्या गाड्याची कशी वाट लावन उडयल्या ती तुमी पळयल्या. हायवे म्हणून करता, कोणाक लागून करताय हे आमच्या अंजुनकारांक कोणाक नाका. हे लोक कोण दिल्लीवाले येयले पळय शर्मा वर्मा म्हणटा पळय सदांच एसेंब्लीन घासताले तांकां लागून हे रस्ते करता. तरी म्हणटा ह्या लोकांक तुमी धांवणून घाला, आमकां नाका हे धांवणून घालता जाल्यार आमी टॅक्सीकारूच धांवणून घालतले. आयज आमी एक मनीस आयज आमकां ऑफिशियली आमी डिक्लेअर केला की हो बसता म्हणून हांगासर, अशे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब मनीस बसतले. थंयसर आमी जो टॅक्सीकार बसतलो पळय अपार्ट फ्रॉम पार्टी आमी तेज्या फाटल्यान सदांच टॅक्सीकार म्हणून उबे रावतले. आनी आमी आतां टॅक्सीकाराक उलोय मारता की टॅक्सीकार जो आसा पळय तुजे घरा फॅमिलीक सांग तुजेर कितले व्हडले दडपण येवं तें, कित्याक हांगासरलो MLA आसा पळय ती तुमचेर दडपण हाडटले. बाईन सांगलां तशें की तांकां खूब जाणांक फोनूय येवंक लागले म्हणून. म्हणल्यार कांयच हें जाता तेंचे अरे कितें आतां बसोवपाचो नाका म्हणून. म्हणल्यार ते इतले फाटीं पडलेले आसा सीट बसोवपाक. आमी ऑलरेडी सीट डिक्लेअर केलो मोगेंबो बसता म्हणून थंयसर. म्हणून हेजे कित्याक डिक्लेअर करिना, कोणाक बसवता. थोडे तो म्हाका दिसता कॅन्डिडेट फाटीं सरता, मोगेंबो बसता जाल्यार आमी बसना. कित्याक हो गेली कितलींच वर्सां जालीं टॅक्सीच्याच धंद्यान ना, पंचायतीन कितें इश्यू जाता जाल्यार थंयसर बोगो मारूंक आसता. आतां हे लोक कोण येतले पळय ते आयजूच येतले, थोडे दीस 18 दीस उरले आयज इलेक्शनाक 20 तारखेर. आनी हांव तुका इतली गॅरंटी दिता की विजय हो निश्चित 20 तारखेर आमचोच आसतलो. आनी हे आमची कितें म्हणटा ती प्रायमरी स्टेज आसा. फुडें जर आमचें जालें न्हू जाल्यार 40 सीटाक आमी टॅक्सीकार म्हणून कॅन्डिडेट घालूंक फाटीं रावचे ना. आनी एक उलो करता हांव बाकीचे पार्टी ज्यो आसा पळय अलायन्स करता म्हणटा की पांयां पडटा तुमच्या जाय जाल्यार की हांगा एक अंजुना एक तुमी एक कॅन्डिडेट कोणूच घालूं नाका, ह्या बाबाक सपोर्ट करा तुमी. देव बरें. आज आमी देवी भूमिका आमची ग्रामदेवीचो आशिर्वाद घेवन तशेंच आमचो सामिगेल याचे ब्लेसांव घेवन आज आमी आमच्या जे अंजुना मतदारसंघाचे जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शनाचो आमचो जो कॅन्डिडेट आसा बाब योगेश गोयकर, जेका सगळे गोंयान लोक मोगेंबो म्हणून वळखता, त्याचो आमी प्रचाराची आज हांगा ऑफिशियल रित्या सुरवात केल्ली आसा. खरेंच बरें दिसता की इतलो बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो. जेन्ना आमी आज आशिर्वाद घेवपाक भायर सरले तेन्ना खंय तरी अशें कळून येयलें की आमच्या बरोबर लोक उघडपणे येवपाक रेडी आसात.
अशें खूब दीस चालू आसा की खंय तरी आज जे रुलिंगान आहा ते आमच्या बरोबर खुबशे लोक दिसता तांकां खंय तरी कोणाचे फोन येवपाक लागलेले आहा ऑलरेडी की बाबा सरकार आमचो आसा, तुमची कामां फुडें आडोवन दवरतले आमी. ही जी षडयंत्र जो आज रुलींग पार्टीन चलयल्लो आसा तो खंय तरी आज आमच्या अंजुनच्या लोकांनी आपल्या पांया पोंदा उडयल्लो आसा. आज ही जी आमी सुरवात केल्ली आसा ही सुरवात ही आमची जैता कडली वचपाची एक बरी वाट चालू जाल्ली आसा. सगळ्या लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आज आमी एक्चुली नॉमिनेशन फायल करपाचें आसलें, पूण खंय तरी जो आमचे जे ऑपोजिशन पार्टीज आहा तेंचे कडेन आमी ह्यान पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेंचे कडेन मागलेलें की आमचो जो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा ताका तेंच्यांनी सपोर्ट करचो, पूण तेंचे आज पर्यंत आजून आमकां उत्तर येवंक ना. तेंच्यांनी खंय तरी आमचे कडेन एक दिसाचो टायम मागला आनी ताका लागून आमी आमचें जें नॉमिनेशन आहा तें 2 दीस फुडें व्हेलां. सांगपाक तुमकां एक बरें दिसता की जेन्ना आमी वेल्ला काणका आसागांव ह्या गांवांनी वचून जे काही लोक आसात तांकां आमी पर्सनली मेळपाक जेन्ना आमी सुरवात केली तेन्ना खंय तरी एक बरो प्रतिसाद आमच्या कॅन्डिडेटाक मेळ्ळा. लोकांनी ताका एकूच सांगलां की तूं फुडें सर, आमी तुज्या बरोबर आसात. खुबशा लोकांनी आमकां सांगलें की आमी ओपनली येवपाक शकना आनी ताका रिजनाय तेंच्यांनी आमकां दिली की खंय तरी आज रुलिंगेन जें आसा तें आमचेर खंय तरी दोळे दवरून आसात. आज म्हाका सांगपाक बरें दिसता की हो जो आमच्या कॅन्डिडेटा बद्दल जो फियर रुलींग पार्टीन जो निर्माण जाल्लो तो अत्यंत बरो आसा. ताका लागून तेंचो आज पर्यंत आयचे डेट पर्यंत कॅन्डिडेट डिक्लेअर जायना अंजुना. आनी हांव तशेंच सगळ्या आमच्या तिनूय गांवांतले लोक जे आमचे अंजुना कायसुवा आसागांव आसतले तशेंच वेल्ला काणका आसतले तेंचे कडेन विनंती करता की येता ते 20 डिसेंबराक तेंच्यांनी घरांतल्यान भायर सरून भरघोस मतांनी आमच्या कॅन्डिडेटाक विजयी करचो. धन्यवाद. एक रेंटा काराचो आयज खंयचो पोस्टाक म्हणून येवना. आयज हांव मुखेलमंत्र्याक सपोर्ट करूंक गेला एक रेंटा काराचो एक बारीकसो लिडर कळोंक. आयज कितें जाल्लें आहा ह्या गोवमेंटान गोंयकाराचो धंदो सोंपयल्लो आहा. तो टॅक्सी जावं रेंट बायक जावं हो रेंट कार जावं. आयज कितेंय इशू आसता त्याला लोकल मनशाकूच चिड्डावपाचें आसता आनी आयज भायले हांगासर आओ जाओ गोवा तुमारा जाल्लें आहा. सो आयज हांव मुखेलमंत्र्याक सपोर्ट करूंक येयला कित्याक हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता लोकांक तुमकां सगळ्या अंजुना कावसाक आनी वेल्ल्या तुमकां कॅन्डिडेट कसलो जावं जो 4.5 वर्सांनी जागो जावन येतलो तो जावो काय लास्ट 10-12 वर्सां जालीं सोशल वर्क करता 24 वरां तुमचे कॉल घेता आनी तुमकां पावणो असलो मुखेलमंत्री असलो योगेश गोवेकर असलो कॅन्डिडेट जावं. डिसिजन तुमचें, आमी तुमकां फकत रिक्वेस्ट करूंक शकता. तशेंच म्हाजे सगळे रेंट कार टॅक्सी कार आनी जे स्टेक होल्डर्स आहा शेककार आसूं वॉटर स्पोर्ट्सांक तुमकां खबर आहा लास्ट 7 म्हयने जालो आमची कसली परिस्थिती जाल्ली आहा. भिकेक पावल्ले आहा आयज आमी. कांय ट्युरिजम गोंयांत कांयच ना. हांव इतलेंच सांगता तुमकां फकत घरा कडेन आपल्या फॅमिलीक पळया, बायल भुरग्यांक पळयात आनी भायर पळय ते रथ आहा ते टॅक्सी आसूं रेंट कार आसूं रेंट बायक आसूं जावं कसलोय तुमचो धंदो आसूं जेचेर तुमचें पोट चलता आनी घर चलता ते पळयात आनी तुमी योगेश गोवेकर वालो कॅन्डिडेटाक निवडून हाडा. थँक्यू. देव बरें करूं. कसलो विचार करनासतना सो तुमच्या सपोर्टाचेर उपकाराचेर आमी फुडें सरता आनी जे आमचे आयज गांवची भाव भयणां म्हाजे कडेन येयली आयज सपोर्ट करपाक खरेंच मन भारावन गेलें. कित्याक इतको प्रेशरायज करता हो आमचो सरकार आनी सरकारान बसलेले थोडे आमदार आहात ते तरी पासून लोक आमच्या वांगडा आयज उघडपणे येयले म्हणून तांकां थँक्यू व्हेरी मच. आयज जी आहा आमी कशें आसले आमी जेन्ना लोकांक लागून वावुरताले तेन्ना खंयसरूच राजकारणान येतलो हो ध्येय आसूंक नासलो. बट तरी पासून खंय तरी एक अपघाती एक्सिडेंटली म्हणटा ते आमी एक उमेदवार म्हणल्यार जिल्हा पंचायतीन इलेक्शनाक उबो रावता. हांव फक्त एक फेस नासतलो जे पळय मतदार आहा 17,000 मतदार आहा वेल्ल्या काणक्या पंचायत आसगांव पंचायत आनी अंजुना कांसुवा पंचायतीचे हे सगळ्यात उमेदवार जाल्ले आहा ते आपापले पर्यंत स्वताक वोट मारून इलेक्ट करून हाडटले हे आमकां गॅरंटी आहा. आनी जशे पर्यंत ही हुकुमशाही जो सरकार चल्ला आनी जी पळय जें धोरण चालयल्या तेज्या विरुद्ध लाट जाल्ली आहा आनी तेज्या लाटी विरुद्ध आमकां आयज खंय तरी मॅन्डेट घेवंक जाय आनी आमकां मॅन्डेट मेळटलें म्हणून गॅरंटी आहा. गजान सांगत आहेत आयज आमी एक्चुली नॉमिनेशन बरोवपाक आसले बट थोडे आमी आतां फुडें वयतना विजय निश्चित करून फुडें वचोंक जाय. ताका लागून थोडे राजकीय घोडामोडीक रावतले एक 24 तास आनी परवा आमी चड करून उमेदवारी अर्ज भरतले. 90% आमचे जाल्ले की आमी अपक्ष म्हणून वयतले तरी पासून जर युनायटेड ऑपोजिशन फ्रंट जर आमकां येवन सपोर्ट दिता आनी आमी कितें तेजे बद्दल आमी विचार करतले. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.